कसो कितें लागलो तो? उजो आता कसो लागलो तो आमकांच काय खबर ना. उजो डायरेक्ट आमकां वयर पावल्या उपरांत कोणी तरी फोन केलो की उजो तुमच्या गाडीन पेट्टा म्हणून. आनी चारय सायडीन हें कितें उजो आनी आमी मदें उरले. आनी आमी भितर उलपाताले म्हणून हें केलें कितें आमी मागीर भायर सरले. काजी आतां तोराच्या टायमार आसले सगळे लागलेले थोड्या फाकांय पडलेलीं. त्याच टायमार आमकां सगळें आतां हें लॉस जालें. आतां फुडें उत्पन्न जाय तशें कांय कळना पूण आमकां लॉसाक खूब हें जालें त्रास जाले. कोण तरी हांगा तलाटी बी येवन पळोवन गेला. पुलीस पळोवन गेले. पुलीस पळोवन गेला आनी पुलीस बाकीची पळोवन गेले यंत्रणा कोण? बाकीचे कोण निघना. पुलीस पळोवन गेला तलाटी एप्लिकेशन दिलां तलाट मामलेदारान धाडटा म्हणून सांगलें. पण सांगलें हांव पयलीं 3.5 लाख कॅश भायर उरलेले पळोवन म्हणून पळय आसले आनी आतां तो येयल्लो फकात डायरेक्ट काजींक येयल्ली निकती बेडरूम स्टार्ट केली थंय आसली ती बी गेली टोटल कलमां गेली काजींक आनी डी गेलो आनी डी येयल्लो काज जायना आतां तीच उत्पन्न कमी कमी 15 ते 20 वर्सां जाय. बीकॉम मेरेन ह्याच हेजेरूच आदाराचेर काजीचेर शिक्षण केल्लें आनी आयज पळोवंक गेल्यार हांगासर ही जी परिस्थिती आहा ती पळोवन खरें वायट दिसता. कित्याक तर इतली वर्सां उत्पन्न जी आहा ती बुडलेली आसा आनी हेज्या फुडें हे काज परत बरतली आनी तांकां लागवड दितली अशी कांय दिसना. टोटली हे काज जाल्या उपरांत मागीर जे दीस येताले सण जे साजरे करताले ह्या काजीच्या आदाराचेरच करताले. ताका लागून जर सरकारान तेंको ना दिला जाल्यार परिस्थिती ना घरका ना घाडका जातली. कमीत कमी म्हाज्या हिशोबान आमकां 70 ते 80 लाखा बरोबर हे फटको बसलेलो आसा. तेन्ना हें अशें जावपाचें न्हय. एका वरा भितर हें खावंक जाय म्हणजे कितें तरी आमचेर कोणाचोच हें ना जाल्यार अशें आमकां दिसून येता. आमी आतां हेजे फुडें कितें करपाचें म्हणजे काजी लावपाच्यो काय ना लावपाच्यो आतां प्रश्नचिन्ह पडलेलो आहा. ही जळली हा काज ती ऑलरेडी सगळी मरतलीच. कोणाक 7 वर्सां जाली हांव एक काजी पळयता म्हणून आतां आमच्यो सगळ्यो जळ्यो ते आमकां कितें तरी अशें मेळोंक जाय कितें जाणा नाल्यार तर आमी तेचेरूच पोट भरता आनी आमी कितें कामाक वचना धंद्याक वचना कितेंच ना आमचें फक्त कादी उदीस आमी वर्सभर खाता. आमी पावसान हेका सारें हे ते सगळें घालता आनी अकस्मात दनपारच्या सगळें आख्खें पेट घेतलो खंयचेच वटेन पावलो पण आमकां मेळना. आमी बायलांनी खूब प्रयत्न केलो पूण खंयचे कडेन कांयच जालें ना. सगळें एका वरा भितर सगळें नश्ट जावन गेले. सगळें आमचें उत्पन्न गेलें आमच्या आयुश्याची कमाई सगळी केली. कितलो आमी प्रयत्न केलो सगळीं आमी बायलां मेळून झडपून उजो इतलो वयर सरलेलो की आमकां ती पालोवपाक सुद्दां मेळना.